गेम्साच्या तो सातत्यान चालू उरतलो. डे टू डे बेसीस प्लॅनिंग, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चालू असतात आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान ज्यो काही गोष्टी आमकां मुखार कसो फुडलो कार्यक्रम कसो जावपाक जाय, आमचे गोवा कॉन्टिजंट आमकां कसो सिलेक्शन करपाक जाय, एसोसिएशनाक आमकां कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय, फेडरेशनाचो रोल कितें आसतलो, ह्या सगळ्या काही गोष्टी कडेन आमी आज चर्चा थोडीशी जाल्ली आसा. म्हाका दिसता हांवें जे काही गोष्टी विजन कितें उलयलेलें तें तुमी सगळ्यांनी आयकलेलें आसा, तेजेर हांव चड कांय उलयना. म्हजें इतलेंच म्हणणें आसा, ज्या तरेन जो मोमेंटम आज नॅशनल गेम्सा संदर्भात मुखार आयिल्लो आसा, हो तो टेम्पो जो आसा तो मुखार चड नेक्स्ट लेवलाचेर पावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जो बरेचशा जाणांचे नॅशनल गेम्सा विशयी जो आत्मिकाय जी आशिल्ली, उत्सुकता जी आशिल्ली ती यशस्वी जाय पर्यंत, ही नॅशनल गेम्स काबार न जाय पर्यंत अशे तरेचे सातत्यान मिटिंग्स सगळ्यो चालूच उरतल्यो. कितें इन्स्ट्रक्शन दिला तुम्ही आयज कितें इन्स्ट्रक्शन दिला? इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार कितें आसा, बरेचशे आमकां टेंडर्स फ्लोट करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट वन इज दॅट आमकां इक्विपमेंट्स जाय. ती इक्विपमेंट्स चडशी भारताकूय मेळना, ओव्हरसीज आसा म्हळ्यार बाकीचे कस्टम्स आसात, बाकीचे सगळे ज्यो एक्सायज आसता, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी थोडेशें रिलॅक्सेशन मेळचें काय कितें, कारण खास करून ते आमच्या डायरेक्टर ऑफ जनरल साई यांच्या माध्यमांतल्यान जर आमी थोडेशे जर गेले जाल्यार थोडेशें आमकां रिलॅक्सेशन मेळपाक शकता आणि फास्ट जावपाक जाय. कारण जर शिपिंगांतल्यान जर काही गोष्टी जर उरतलो जाल्यार आमकां 3.5 ते 4 म्हयन्याचो कालावधी लागता हे सगळे काही गोष्टी इक्विपमेंट्स येवपा खातीर. खंयच्यो काही गोष्टी आमकां प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. मागीर किट्स आसतले, ती किट्स कितें आसतलें, ह्या सगळ्याच्या काही गोष्टीचेर आमी एनालिसीस आनी ताजो रिपोर्ट घेता. एक फायनल फिगर आमकां ज्या वेळाचेर इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनाच्यान जेन्ना मेळटलें त्या वेळाचेर आमी तो आंकडो तय करतले आनी तदनंतर आमचें प्रोक्रुटमेंट मागीर सुरू जातलें. आनी एक विशय म्हणटा पळय तुमी सांगला पळय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर चड क्रिएट करना आसतना सगळे हय, आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमी नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून पर्यंत आमी ह्या नॅशनल गेम्सा खातीर कांयच क्रिएट करूं. नवें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या नॅशनल गेम्सा आशिल्लें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें आमी रिफअप केल्लें आसा आनी रिफअप केले नंतर ताका ओव्हरलेस जे घालून फक्त कितें आसा, गुजरात जेन्ना नॅशनल गेम्स जाल्ल्यो आशिल्ल्यो तेन्ना तेदे वेळाचेर 36 डिसिप्लीन आशिल्ल्यो आनी त्या वेळाचेर वॉटर स्पोर्ट्स नाशिल्ले. ह्या वेळाचेर गोवा एक उदकाचो एक उदक सभोवतलीच्या भोवतणी उदक आसा, दर्यो आसा आनी ताचे खातीर गोंय खूब मुखार आसा, फामाद आसा. वॉटर स्पोर्ट्स हे इन्क्लूड जावचे, ताचे खातीर आमकां 7 आमी वेन्यूज आयडेंटिफाय केल्ले आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान थंय ओव्हरलेस जावप हें फक्त ओव्हरलेस, नॉट आमी परमनंट स्ट्रक्चर आमी थंय कांय उपेग करपाक, कारण इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर. आमी जाय तेन्ना घालतले आनी टोर्नामेंट गेम्स जाले नंतर आमी ते काडटले. असो तर सर तुम्ही इक्विपमेंट म्हटले पाहता ते इक्विपमेंट ते खंयसून हाडपाचे? स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स. अरे इक्विपमेंटा शिवाय गेमीच जावपाक शकना. खंयसून हाडटात म्हणजे इट डिपेंड्स अपॉन द म्हणजे डिपेंड्स अपॉन द खंयची तो आतां कशें आसा न्ही, आमी टेंडर फ्लोट करताले, आमचे कडेन ब्रँड आसलो, आमी फाटलो जो थोडोसो आमी एनालिसीस करून घेतलो. सगळ्योच काही गोष्टी डिटेल हांव तुमचे कडेन कांय उलोवपाक शकना, बट ओव्हरसीज म्हणिल्लें आसा. एन नंबर ऑफ कंट्रीज एज गोइंग टू प्रोड्यूस दीस मॅन्युफॅक्चरींग दीस इक्विपमेंट. ते जितलो आमकां लो कोट येता जो कोण आमी घालता ताजे कडल्यान ते हाडटले. दॅट इज देअर पॅरेग्राफ. इम्पॉर्टंट नॅशनल गेम्सान म्हणटा पळय तो वेन्यूआचेर ते एटलीस्ट पावतात. Yeah. यू टॉक अबाउट फ्रॉम हॉटेल टू द वेन्यू. डेफिनेटली. सो दॅट इज द बॅकबोन ऑफ द हे कितें म्हणटा तेका नॅशनल गेम्स आणि गेम्स मॅनेजमेंट सिस्टम. हे 2 एरिया ज्यो आसा पळय त्यो खूब म्हत्वाचे आसा. थंय कॉम्प्रमायज म्हणटा तें कांय ना, कारण ते टायम मॅनेजमेंटाचो हें खूब म्हत्वाचें आसा. मातसो जर टायम जर फिसकटलो जाल्यार म्हाका एटलीस्ट जो प्रिपेअर करून जो आयिल्लो आशिल्लो ही वूड हॅव मिस द गेम्स ऑर द कॉम्पिटिशन. ह्यो अश्यो काही गोष्टी आसा, म्हणजे तें कोऑर्डिनेशन जावप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी म्हणूनच ताजेर आमचो चड फोकस आसा. म्हणजे खंयच्याच तरेच्यो काही गोष्टी एथलेट्सांक त्रास जावपाक जायना किंवा ऑफिशियल्स जे आसा तांकां त्रास जावपाक जायना, ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो. बट नॅशनल गेम्साचें काम विशयी जे आमी आतां उलयतात that will going to get full stop once the national games has got over. Accommodation खंय कितें करा? Accommodation, it depends upon the class of hotels which has already been recognized by the IOA's rules and regulations.
तांचे थोडेशे गायडलायन्स आसात त्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमी तांकां एकोमोडेशन प्रोवायड करपाचे दितले एक्झॅक्टली आमी तशें दितले अशातले हांव तुमकां कांय सांगना कारण इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉटेल्स क्लास ऑफ हॉटेल्स कारण एज यू नो दॅट की हे जेन्ना वेळाचेर आमी मुखार येतले त्या वेळाचेरूच आमी जेन्ना क्लोज येतले त्या वेळाचेर ह्या प्रश्नाचं उत्तर दिवपाक आणि काही गेम्स आहेत त्या पुण्याला वगैरे खेळ 2-3च गेम पुण्याक आसा कारण कित्याक सांग गोंया कडेन तशे तरेची फॅसिलिटी ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना आणि म्हणूनच आमी भायर वचपाचें केल्लें आसा आणि भायर सुद्दां जर गेले महाराष्ट्रान 3 स्पॉट आमी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर कांय आमी इन्व्हेस्टमेंट करना जे खावप जेवप रावप हें जें आसा पळय न्ही ताजेरूच आमी काही गोष्टी खर्च करता डेट सर केन्ना फायनल जाल्यार 25 ऑक्टोबर अशें आमी नॉर्मली आमी पीएमओ ऑफिसांत कळिल्लो आसा 24 ऑक्टोबराक दसरो आसा दुसरे दीस आमी किक ऑफ करता So all infrastructure has been ready. Yeah, in terms of national games are concerned, all infrastructure has been ready, provided प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा ताका मागीर ब्रँडिंग लागता ते कितें आसा गेमीचो 15 दीस पयलो आमी सगळ्यो काही गोष्टी रेडी करतले किंवा प्रायर टू 2 to 3 days टू द गेम्स आमी म्हणिल्लो आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो रेडी आहा आतां हेजे पयलीं तुका सांगिल्लो आहा इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळो ज्यो वेन्यूज आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात एक्सेप्ट वन ऑफ वेट लिफ्टिंग वेर वी आर गोइंग टू हॅव द गेम एट द जर्मन हँगर्स कारण कित्याक सांग वेट जेन्ना आमी उबारली आनी ती जेन्ना सकयल उडली जाल्यार आमचे जे फ्लोर्स जे आसात ते डॅमेज जावपाक शकना आणि बाय मिन्स ऑफ टायम जे रिनोव्हेशन आमी थोडीशी टेंडर काडिल्ली आसा तें आसा रिफर्बिंग जे काही गोष्टी ते काम सुरू आसा आणि वी एक्सपेक्ट कारण आमी ऑक्टोबर एक 20 to 25 days आमी चिलिंग टायम दवरलेलो आसा केन्ना एखादें मिस जावन काही गोष्टी जर उरल्यो त्या तो स्पॅन आमकां मेळटलो आणि चडूय पयलू हें काम करून काय आमकां फायदो जावपा ना कारण गोंयाक पावस कितलो पडटा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्लॅनिंग आसा टायम शेड्यूल आहा सारको आमचो आमी प्लॅन केल्लो आसा डायग्राम घातिल्लो आसा डेट्स खंयच्या टायमाचेर कितें कितें डेट्स जातल्यो ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी प्लॅनिंग करपा खातीर आमी सातत्यान आमी